आयतार 11 ऑगस्ट 2024 साद्या काळाचो 19वो आयतार। मुखेल वोळ जी कोण भावार्थ दिवता तांकां सासणीक जिवीत मेळटा। नियाळाक आदार एक ल्हान भुरगो पातांक मोळ बांद उडोवन उमेदीन खेळटालो। तो कुड्डो आशिल्ल्यान ताका कांयच दिसनासलें, तरी ताच्या तोंडार खूब खुशालकाय आसली। एक वाटसुरो थंयच्यान वेताना ताका पळोवन अजापता आनी ताका विचारता, आरे तुका कांय दोळ्यांनी दिसना, तर तुजो पातांक मोळ बांद आसा काय जमनीर आसा तें तुका कशें थावें? भुरगो ताका जबाब दिवन सांगता, सुताचो दागो गोठ म्हज्या मुठींत आसा, तशेंच वारो जाच्या आदारान हांव म्हजो पातांक मोलबांतूच आसा ह्या भावार्थान अणभवून खात्रेन तुका सांगूंक शकता। भावार्था विरीत आमचें क्रिस्ती जिवीत निर्फळ। आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां आपूण जिविताचो उंडो हें सांगता। दिसा दिसपोटी ही जेजूची कूड आमकां शेवूंक एक व्हडलें भाग। मिसाच्या बलिदानांत जेजू अणभवूंक ताका शेवून आमच्या जिवितांत आमी खूब बेसांवां आनी बरेपणां अणभवूंक पावतल्यांव। जायत्यो आडकोळी येतात, कांय प्रश्न उप्रासलोले दिसता तेन्ना त्या कुड्ड्या भुरग्या भाशेन आमी आमच्या जेजूचेर आमचो भावार्थ घोट थिरावंक गरज। आनी त्याच भावार्था वरवीं आमी कोरी जिवाळ उर्बेवून क्रिस्ती मनशां जावंक पावतल्यांव। तर खरें सासणीक जिवीत जियेतल्यांव जाल्यार दिसपोटी आमी मिसांत वांटो घेवंक मागण्यांतल्यान जेजूचें जिवीत आपणावंक वावरुया। म्हजो थाराव दिसा दिसपोटी मिसांत भाग घेवन जेजूक शेवूंक वावुरतलो।